सर दिशे पडल्या म्हणून आमचे कितें काम आले पण त्यांना कितें बाणावली कशें पळयता तुमी काम बिम कशें चल्लें बाणावली पंचायत बाणावली हांवें कितें केलां तेंचें मरे तशें आनी कितें आहा तेजे उपरांत कितें चालू न्ही डेव्हलपमेंट ना बेनोली हांवें चालू न्हू तेणें स्टेटमेंट केलें ऑपोजिशनान रावन हांगा आपली कामां जाल्या म्हणून सगळें अरे त्याने केलं तूं चोय वचोन तूं मरे तूं आहा मरे थिंगा हांव न्ही तूं वचोन चोय मरे थिंगा कितें जालें तें तुम्ही आता इलेक्शन लढयतले कमिंग असेंब्ली इलेक्शन अरे इलेक्शन लडोवपा त्यान सांगपा जाय खंयच्या पार्टी तर्फे काँग्रेस तें इलेक्शन लडत तें म्हणटा तुमकां पूण आतां पुणे कितें सांगपा जाय बेनावली कांयच इम्प्रुवमेंट जावना तूं हांवें सांगलां कितें वस्तू जें पळय हांवें कितें केल्लें तेंच आहा थिंगा तेंच कांय आनी हे 2 वर्सां कितें जालें जाल्यार म्हाका तुमी दाखोवया मरे थिंगा काय ना सर दाखोवया तुमी हांवें ओपन चॅलेंज केलें दाखोवया आमी तुमी कितें केलें तें तुमची फुडें तयारी आहा बसपाची बीन सकयल अरे पॉलिटिशियन म्हणटा मरे बोलाक आसता तो मर पसून पॉलिटिक्सान बसता तूं हो नको आतां तामिळनाडू कर्नाटक कोणतो कर्नाटक कोणतो तो केन्ना तो चलो जाता बसलो तो आमकां चलो जाता नवे हॉस्पिटल बांदला म्हणटा तयारी जाली स्टार्ट तयारी जाली काय केसो तयारी आमकां तयार करपा नाका रे आमकां लोक तुका अडकता लोक मेळटा तुका बेणावलीचे लोक बीन मेळटा बीन अरे काय जावना बीन सांगपाक काय सगळ्या मरे ओंकून गाणाका मुळे ना तुज्यान वचून चोवपा आतां आनी 4-5 हजार कितें जालें तें ते म्हणटा लोकांक किती इश्यूज किती इश्यूज आहा बेनावलीमध्ये काय ना इश्यू पयलीं आसले ते तशें तशें काय इश्यू ना बेनोलीन कितें किती इश्यूज आहा कसले इश्यू आहा ते विचारू तुमकां लोकांचे ना, ते इश्यू बीन म्हणटा कितें आहा काय लोकांक म्हणटा फ्री हेल्थ येना बेनोलीचे एमएलए बरं काम करता अरे हेल्थ सर्वीस हेल्थ सेंटर हांवें एक पास केलो आहा तो अजून जालो ना ते बिस्ते बारके हेल्थ आमी हेल्थ जायत केली फ्री चेकअप दवरला फ्री चेकअप आणि फ्री मेडिसिन फ्री गेल्यार तुमी गेला बीन थंय केन्ना चेकअप बीन करपाक असेंब्ली बरी चलता आता असेंब्लीची डिजीज कमी झाला तुम्ही काय म्हणता असेंब्ली बरें चलत रे प्रॉब्लेम काय ना असेंब्ली म्हणजे कितें मरे एक कितें तरी एक इश्यू आहा न्हू तूं काळो न्हू तो इश्यू सारको जाग्यार पळोवपाचो आनी झगडपा जाय तेन्ना म्हणजे असेंब्ली सारक्या काडटा आनी बंद जाता मरे सगळें पळयलें ना तुमी ओपन क्लोज ना हां असेंब्लीची दीस कमी केला ते हांव नको तेंगे दिसता म्हाका मुगे प्रॉब्लेम कितें एक इश्यू काडलो न्हू तो इश्यू जावं पसून तिंगा झगडपाक जाय इश्यू काडटा आनी पॅक जाता मरे सगळें तुमकां आतां हे आतांचें ऑपोजिशन कशें दिसता ऑपोजिशन बरेंच ऑपोजिशन हो तूं कितें जाता तुका आं? तुका तूं सांग तुका जाता म्हाका ते कांयच समजना ना तुमच्या तेंपार जर दुसरें आसलें आतां प्रयत्नान तुका समना जाल्यार हांव आनी कितें सांगता तुका तुम्ही स्मार्ट पॉलिटिशियन न्हू तुमकां बरें खबर आसा म्हणून तुम्ही अरे असले ब्रदर आयक experience तुम्ही मरे प्रेस तुमकां तर समना जाल्यार म्हाका कितें समजता तें सिनियर पॉलिटिशियन कितें तुमकां तर समजा म्हाका कितें समजता रे तें पुढे त्याचं तू अरे समजा ते कितें आहा तें पळय कितें आहा तें पळय पेपराचेर हेजे प्रेस येता प्रेसा सोदपता सगळें आतां तुका समजा आनी म्हाका कितें समजता ना, तें तुम्ही आता सांगता त्या प्रमाणे तुम्ही असं म्हणा सामके कितें इश्यू घेत जाल्यार तो काबार गांवसर घेताले ते हांवें आतां सांगितलें तुका. आतांचे तितले घेयन असं कित्याक लागून कशें तें जेंको विचारपा तें आमकां कितें जाता हांवें तुका तुमकां सांगला एक तुम्ही हांवें agreement तुका एक फॅक्ट सांगला तें मागीर तूं डिसिजन घेवपाचें स मागीर वर्स कंप्लीट केला वालोर न्हू पोर बी मुगेली पण परते दिल्ली वचपाचें अरे तें तिंगे तें आमकां विचारक बाबा कितें तो एक लास्ट इश्यू यात पण वन मडकेकर डन एलिगेशन की पैसे घेतात बरं तो म्हणटा थंय फायल तो एक उलयता दुसरें सांगता आपण म्हणलें ना म्हणटा मातूं कितें म्हणटा तेजेर तेगे आनी तुज्यान हें आतां कित्याक तो म्हणटा आपण आहा आपल्याक उगड आसूं ना त्या मनशांचेर आनी कांय उलयनाका म्हणटा such thing happens, प्लीज sir. उगड आसूं ना ते मनशांक कांय उलोवपाय ना आमच्यानी प्लीज ना पण अशी दाता जाऊ शकता सर तो सांगितलं ना रे जाला तर ताणें सांगितलं म्हणटा आमच्यानी कितें म्हणटा जेन्ना तुम्ही तुमी दोतोरांक वचून विचारपाचें बाबा तेगे सारकें आम दोतोर हांव बरो आहा तो जेन्ना सारको तुम्ही मिनिस्टर तेन्ना अशी तो कलीग दाता न्हू तो हां पयलीं जो कलीग काली कळटा काय न्हू सर वेन यू आर द मिनिस्टर सच थिंग इज टू हॅपन वेन यू आर द मिनिस्टर अशें जातालें तुमी केन्ना चयल्लें जाल्लें विचार तुमकां तुमी केन्ना जाल्लें चयलां हांव आसतना सांग सांगूंक शकना न्हू मात नजरे केन्ना नाका हांव आतां सांगता जाल्यार म्हाका सांग थँक्यू सर